बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवटो तुमचे सवय आसूं. क्रिस्त ते मोगाचे न्हू पुनर्जीवनपण एक मिस्तेर आनी ते कशें जाता ते एक व्हड आजाप म्हणटा पवित्र सभेची दर्तून. हे वर्तन ताणें लागचे खातीर जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी ताच्या सुवाते मारिफात सासणीक जिवीत जोडूंक सासणीक जिवीत उजवाडाक हाडलो. आयची लितुजी प्रत्येक जावन आयच्या वांजेलांत सासणीक जिवीत आनी पुनर्जीवनपणाची थोडी जाळक जेजू साधुसेवा लागीं केल्ल्या संवादाद्वारी आमकां परगडटा. सांपावलून सांगलेले परी जे वमतात ते अपमानाचे तरी जे उठून येता ते महिमे बरीत. आज पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताचे महिमे बरीत कूट सेवंक हाजीर जाल्ल्या वासता सासणीक जिविता विशीं खरी समजणी जोडूंक आनी भावार्थांत त्या उजवाड्या तेवशी चलोवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी कृपा आनी घटाय मागया. तशेंच आज कार्मेलीत वोर्द पोलंड गांवाच्या सा राफायल कालिनॉव्स्कीची स्मरण करता. ताची देख घेवन ताच्या विनवणेन ह्या बलिदानांत सक्रीय रितीन भाग घेवया. वगाळ भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. काळजान तावन दूख धरतल्यांक बक्षणे दिवच्या तुका बापान दडला. सोम्या काकलूत कर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवोपाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकलूत कर. सर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बावरत्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोवंक आनी देखीन चलोवंक भगवंत राफायलाक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हाका जुवांक देवदूत म्हणालो, ते दोग साक्षी म्हळ्यार पृथ्वेच्या दनया समोर आसात ते दोग जैतुनाचे रूख आनी 2 दिवटण्यो. कोणी तांकां बादाक करीत जाल्यार तांच्या तोंडांतल्यान उजो भायर सरतालो आनी तांच्या दुस्मनाक भस्म करतालो. आनी तांकां बादाक करूंक प्रयत्न करता तो हरेकलो हे परी मरतालो. प्रवाद करच्या काळार पावस पडनाशे मळब दामची तांकां पदवी आसा. उदक रक्तान बदलूंची आनी आपले कुशे प्रमाणे भुमीचेर 6 तरांची क्यास्त करगां धाडची पदवी तांकां आसा. पूण तांणी आपलो संदेश परगट करून जाताच पाताळांतान वयसरची मनजात तांचेर झूज मांडटली, तांचेर जिखतली आनी तांकां जिवेशी मारतली. तांची मोडी त्या व्हड शहराच्या बिदींनी पडून आसतली. हे शहर संकेत भाशेन सोदोम वा इजिप्त. ह्याच शहरांत तांच्या सोम्याकी कुर्सार मारलो. 6 जनांगांचो कुळयांचो आनी देशाभासांचो लोक 3.5 दीस पर्यंत तांची मोडी पळयतालो. तरी ती पुरूंक तो आयकोनचो ना. ते मेले म्हणून पृथ्वेचे सगळे निवासी गंमत करताले आनी संतोशान एकामेका इनामां वांटताले. कित्याक
हे दोगी प्रवादी संवसारांत जायत्या कश्टा वळवळ्यांक कारण जाल्ले. पूण 3.5 दिसा उपरांत देवातावन एक जीव दिवपी उस्वास येवन त्या मोडयांनी भरलो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. तांकां पडलेले ते बियान शिरी सुकले. तेदवा हांगा वयर येया म्हणून सर्गीन जावन एक व्हड ताळो त्या प्रवाद्यांनी आयकलो. अशें आपल्या दुस्मनांच्या दोळ्या मुखार हे खुपाचे ते सर्गाक सोडून गेले. देवाचे उतर हे म्हजे कडप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. सदैव जावं देव म्हजे कडप. तो म्हज्या बावल्यांक झुजावी दिया. म्हज्या हातांक लढायची तरबेती दिता. म्हजो कडप जावन आसलेलो देव सदैव जावं. तो म्हजो मोग, म्हजें कोटें, म्हजें भद्रस्थान, म्हजें रक्षक, म्हजें डाळ, म्हजो आसरो. तोच म्हज्या लोकांक म्हजे राजवटके काल दवरता. तुज्या मानाक देवा एक नवें गीत गाता. दास सर्यांचे किन्नरेचेर तुका वंदिता. तुमचो राजांक जय दिताय. तुवेंच तुज्या सेवाका दाविदाक तलवारींतलो निवारलाय. आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडलें. Servei spor तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तो वळू थोडे सदुसेव मेल्ल्यांचें जिवनपण ना म्हणटात ते जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागले. मेस्त्री, कोण एकल्याचो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान सरिल्ल्याचे स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हणून मोइजेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्हय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताचे बायले लागीं लग्न जाले. अशें 7 जण तिचे लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकी ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्यांचें जिवनपण जावच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातेली. ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात दिनात. देवदूतां सारकीं ती, कित्याक ती मरणांत. ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जीवनपणांत वांटेली जातात. मेल्ल्यांक जीवनपण आसा म्हणून मोइजेस रुजवात दिता. जळत्या बोल्या विशांत बरोवन आसलेले कडेन सर्वेस्पराक अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणून तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय, ताका सकडी जिवांत आसात. हें आयकून सासऱ्या मदल्या थोड्यांनी ताका जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, तुवें सारकें सांगलें. ताचे उपरांत ताका सवालां घालूंक तांकां धैर्य पावलें ना.
दैवाचे उतार हे वखरी तुका ख्रिस्ता क्रिस्ती मगच्या भावांनो आनी भयणो, क्रिस्ती भावार्थ जेजूच्या जिवंतपणा वयर बांदून हाडला. हांव जावन आसा जिवंत पावन आनी जीव. म्हाका कोण सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो म्हणटा समी. आयच्या वांजेलांत सादिसेव आनी फरिसेव हांचे मदें जिवंतपणा विशयांत सूख समजणी आसली. हांचे मदें एका रितीची लढाई आसली. जेजूक संपडावंक ते पळयतात आनी अशें सदसेव जिवंतपणा विशयांत एक सवाल घेवन जेजू मुखार येतात. आनी सदसेव जिवंतपणा विशयांत पातयेन येतले आनी फरिसेव ह्या विशयांत पातयेनी दवरतले. पूण जेजू तांच्या शिंत्र्यांक सांपडनासतना नीज जिवंतपण म्हळ्यार कितें म्हणून तांकां सांगूंक कुशी व्हरता. जिवंतपण म्हळ्यार संवसारी जिविताक फाटी येवचें न्हय, वा भुरग्या बाळा मुखांत्र आमचें जिवीत वा जीव ह्या संवसारी आमी मुंदरसूं न्हय, राखून दवरचो न्हय. कोण जिवंतपणांत भितर सरोंक कुशी व्हरता तो वा ती ह्या संवसारांत बरें जिवीत जियोवन मरणाद्वारी एक उतरोवन ताका मेळटा आनी अशें अनंत ससनाच्या सुखाक तो वा ती भागीदार जाता. जेजूच्या जिवंतपणांत परत जिवंत उरता. आमचें जिवीत एका बिया परी म्हणटा सांव पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत. ते मातयेंत पडोवन मेल्ल्या करीत जीव जायना. कशें बी मातयेंत पडटा आनी तें बी मरता आनी नवो जीव थंयसर उपजता, अशेंच मेल्ल्यांचें जिवंतपण म्हणून तो विवर्सूंक कुशी व्हरता. जे ओमतात ते विनाशी आनी जे कितें जीव जावन उरता ते अविनाशी म्हणटा तो. जे ओमतात ते अपमानाचे, उठोवन येता ते महिमे भरीत. ओमतात ते अस्कत म्हणजे कूड अस्कत, उठोवन येता ते बळवंत. ओमतात ती प्राकृतीक कूड पूण जिवंत उरता ती आत्मीक कूड, महिमे भरीत कूड. अशें कोण मरण पावता आनी जी कूड आमी मातयेक लायता उपरांत कितें थंयतान उपजाता ते महिमे भरीत कूड. आनी अशें आमच्या जिवंतपणा वेळार आत्मो महिमेच्या कुडी सांगाता मेळटलो आनी आमचें जिवीत वंसल्या वर्गाचें जातलें, न्हय संवसारी वर्गाचें. आत्म्या सांगाता आमची महिमेची कूड सांगाता मेळटा आसतना आमचें जिवीत वंसल्या वर्गाचें जातलें आनी आमी आंज बोडव्या सारकीं जातलीं सर्गार. हेंच जेजू आज विवर्सूंक कुशी व्हरता. कोण जेजूच्या जिवंतपणांत बाबर्थ दवरून ह्या संवसारी जियेता तो वा ती ह्या संवसारांतच जेजूचें जिवंतपण सांगता आनी तें जिवंतपण परगट करूंक शकता. आनी उपरांत त्या जिवंतपणांत भितर सरता कित्याक जेजून सांगलां हांव बापा सरशी वेतां, थंयसर तुमकां हांव जागो तयार करतलो. जर तर थंयसर जागो नातलो तो तुमकां हांव सांगतो आसलो, पूण आतां हांव तुमकां कडाखंडीत सांगता की थंयसर जागो आसा आनी तो जागो तुमकां हर एकल्याक हांव तयार करता आनी महिमे भरीत त्या जिवंतपणाच्या जिविताक तुमकां हांव आपण व्हरता. असल्या बरवशान आनी बावडतान आमी जिवया. ह्या बावडताक जाय आसची कृपा आनी हे बावडताचें जिवीत जिवंक अशें बेसांव ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया.
म्हज्या मोगाळ भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देवोवपा म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तटलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र जादवा सर्वेस्व मानून घेव. सर्व पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक व यज्ञ समर्पण तुजें तोरपून आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियेवन ससनाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कालीनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रफायल तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोवंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमची गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पोवेत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogotu purgatoria. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुढे जीवन बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी बर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती
भाग्यवान तुझे तिचो पती भाग्यवान धर्मदत्तांनी सर्वकडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्व वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन मनोव्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज तुझी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर केले आमचिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार देखून जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटांत सांबाळ तूं जियेतान रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं मागीर मग सगोत जावन एकामेका शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराच्या नेमा समेत तांचें पाप करतात ही ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या देव म्हजे भितर म्हणजे बाग म्हाका फावना पूण तुजे गजरांत म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Jesu kakulticha sagora tuji sasayam kalabune Jesu mogar sarvandara jivitamche tuje sarkeza kakultin balele samisa urben badu Pato tuझे bisa Dilja duka san urben gavanga
जेजुका कुर्तीच्या सगोरा तुझी स्वसाय आमकां लाभोवली जेजू मोगान सोडवंकारा प्रार्थूया. सर्व पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवंत राफायलाची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुटायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पार तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सपदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडुकार. कार्मेल सायबिणीचे नवेन. हे भगवंती देवाची माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखाणटा. आपणाक चरण दसी म्हूण दाखयल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन दिली. जेजू तुज्या पुतान कुसारून काडटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवशांनी तुका ताची आवय आनी शरतीन म्हूण मानून घेतली. घरच्या वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सगळींच्या वैभवा दैवी माये, कोना तुझे परी बळे माये, कतलांतल्या अंकारी कार्मेलाच्या आदारा पावंकाय दर्या सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो विस्वास आसा म्हणल्यार दृढपतीन आनी ती बरोबरशान तुजेशी आमी येता आनी आमचो सर्गोचो जिमरिपा जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ये बोधयाळी अंकारी मरी, तुज्या आश्रयात दावरलो, तुजो आदार मागलो, तुजी मध्यस्थी सोदलो. कोण म्हणी कुमक म्हणनासतना गेलो म्हूण केदीन सोनेन्स आयकोंक ना. हे पातयेन देखान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकारीचे अंकारी म्हजे माई, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतीश तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताचे माई, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगात आश्रयाम ते तूं सदैव आनी सदैव फौज कुसीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आमोप्यांका विनंती कर, आतां आमच्या मनाचे गळे. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा बसत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगात आश्रयाम ते तूं सदैव आनी सदैव फौज कुसीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आमोप्यांका विनंती कर, आतां आमच्या मनाचे गळे. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा बसत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगात आश्रयाम ते तूं सदैव आनी सदैव फौज कुसीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आमोप्यांका विनंती कर, आतां आमच्या मनाचे गळे. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा बसत विनंती कर. अर्गम प्रार्थन. ये भगवंती मरिये कार्मेल राणी, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे मदीं मागून दवरिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेंदीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विनंती तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनो आसता. ह्या घडये आमी तुजे दुसरे मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जीवन जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सगळींच्या सुखा पळोवंक आमकां फावो करून मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बळच्या कृपे वरवीं. आमेन.
करतना आपणन आपणन परतना हे आमच्या आदारा तन्मे सारे दोस्ताना उर्बा आमची निवताना जेजू दाईन सांगितता कुशीताची करून दियादा Carmel dombra sobce săi azam să maltuca Magni amci che varghe sărga zondi ashirvada Ocar putra sove Ocar me ashirvadi देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.